गोयचे विरोधी पक्ष नेते बाबू कवळेकाराकडेन 4,78,00,000 रुपया किमतीची बेहिशोबी मालमत्ता आसा. एसीबीन त्याचेर आनी घरकान्नीचेर केसूय घाल्या. मात त्याचे भायर ताचेकडेन 5,50,00,000ची बेहिशोबी मालमत्ता सांपडटा. बाबून सांगिल्ल्या प्रमाण ती मालमत्ता उबारपाक खंय ताका ताचेच कंपनीन रिणार पयशे दिल्ले. आतां ताच्यो कंपन्यो कितल्यो आसा आनी कसल्यो त्यो पळयात. वृषाल इस्टेट अँड डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, वृषाल हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, वृषाल एंटरप्राइझीस, सावित्री पॅकिंग प्रॉडक्ट्स, एमके एंटरप्राइझीस. एमके एंटरप्राइझीस सोडल्यार हेर चारूय कंपन्यो वेर्णा 1/44 प्लॉटाचेर रजिस्टर आसा. मात ही थंयची विज्युअल्स पळयात. थंय फक्त सावित्री पॅकिंगाचें काम चलता. बाकीच्या खंयच्याच कंपन्यांचें काम चालू ना. दुसरें म्हणजे वृषाल इस्टेट आनी डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आनी वृषाल हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड ह्यो दोनूय कंपन्यो एकाच दिसा म्हणजे 12 एप्रील 2009 रजिस्टर जाल्या. आतां हें पळयात. वृषाल हॉटेल्स आनी रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीन 2011 उपरांत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीक आपलें बॅलन्स शीट फायल करूंक ना. त्या खातीर ताका नोटीसूय गेल्ली. हाचे वयल्यान कळटा ह्या कंपनींचो धंदो कितलो चल्ला तो. मात ह्याच 5 कंपन्यांनी बाबूक 5.5 कोटींचें रीण दिल्लें. एसपी बॉस्को जॉर्ज म्हणटा, कंपनीन दिल्ल्या पयशांचो सोर्स मेळना जाल्यार ते 5.5 कोटीचे इस्टेट केसीक जोडटले. 4 crores 78 lakhs 58,471 is the disproportionate. There is something like 5 crores 50 lakhs, which is still a big question, though I have given him the benefit in this FIR. He has said that he has got about 5 crores 50 lakhs through loans. His explanation is, which he has filed in this thing, is that he has got 5 crores 50 lakhs as unsecured loans from a company. Still, I've accepted that, okay, this company may have given you. So we believe that these are shell companies in order to sort of cover up for the assets that has been acquired. Now, this is not yet included in the disproportionate. Once it is verified, the disproportionate is bound to be more than about 200%. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.